नमस्कार येवकार, हांव सुयश गावणेकार। मायकल लोबो बाबूच्या कारभाराचेर बेजार, शिवोले घरकान्नीच्या हातान दोगच चुलत मायेच्या आयुश्य काबार। मंत्री क्राबराल म्हणटा डिबेटीक जाय पावर मिनिस्टर। पोन्ने गोंयचे मीस नवेना अंदू लायव्ह इंटरनेटार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मोलेचे प्रकल्प फुडें व्हरपाची गरज ना, हायवेचो प्रकल्प काल्पनीक, कोळसो नाका, पर्यटन पोर्टाची गरज, बाबू आसगांवकार लोकांक नाका, मायकल लोबो हेड ऑन। शिवोले जाणटेल्यांचो दोट्टी खून, चुलत माय 64 वर्सांची मार्था 62 वर्सांची वेरा लोबो घरकान्नीनूच मारली। खुनी रोविना साथीदार राजाबल्ली पुलिसांनी उखलली। पावर डिबेटीचे होर्डिंग लागले, दिल्ली आप गोंयच्या वीज मंत्र्याच्या पावर डिबेटीक मुहूर्त ना, आपाचो छड्डा डिबेटीक तयार। काबराल म्हणटा डिबेटीक जाय दिल्लीचो पावर मिनिस्टर। आठ महिन्यांनी शिर्डी, पंढरपूर, अक्कलकोट, कोल्हापूरची अंबाई, बाळू मामाचें देवूळ उक्तें, ऑनलायन पास सक्ती, पिरायेच्यो अटी, दर्शनाक दिसाक बुकींग फक्त 1000। विलास मेथर खुनाचे प्रकरण सुडाच्या राजकारणार, पोलिसांचेर पातयेवपाचें ना, काँग्रेस बीजेपी एकेच माळेचे, आमदार म्हणटा केस काडून सीबीआयक दियात। गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताचे मीस नोवेना लोकांक उक्तीना। 24 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर नोवेना चर्चीचे वेबसायटीर लायव्ह, कोविडाच्या परिस्थितीत खबरदारीचो उपाय। जीत आरोलकार शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांक घेवन मगोंत, कोविडाच्या नांवान पक्ष प्रवेश, शक्ती प्रदर्शन डेप्युटी कलेक्टरान आडायलें, जिताचो निमाणे रस्त्यारच मगो प्रवेश। आनी अमेरिकेचो मावळटो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पाक निमाणे हार मान्य, बायडनाची बनवेगिरी कौल केलो हडप, ट्रम्पाचें जळफळाटी ट्वीट, व्हायट हाऊस सोडपाचें शिनाल। मोलेचे प्रकल्प फुडें व्हरपाची गरज ना, मुख्यमंत्र्यानूय ते खातीर दिल्लींत केंद्रीय मंत्र्याकडेन बसका घेतल्या म्हूण मंत्री मायकल लोबो हेडॉनात उलयलो। हायवेचो प्रकल्प काल्पनीक, ताचें अप्रुव्हल सोड, प्लानूच थारिल्लो ना। बाबू आसगांवकार खंय पर्यटन मंत्री म्हूण लोकांकूच नाका, सद्याचें मंत्रिमंडळ बदलपाची गरज आसा म्हूण लोबोन पक्षाक आनी सीएमाक खंय कळयलां। These projects should not be taken ahead. म्हणजे पुढे व्हरपाची आमी हेचेर विचार करपाक जाय आनी बंदूय करपाक जाय। स्टडी करपाक गोंयान हें जायच काय ओ नाका, आनी जाय जाल्यार कित्याक जाय, नाका जाल्यार कित्याक नाका, हेची एक कमिटीन रिपोर्ट टेबल करूनी फायनल डिसिजन कितें आहा तें सीएम कळयतलो। सीएमान ऑलरेडी इंडिकेशन दिल्ले आहा, सेंटराकूय गेलो, अध्यक्षूय गेलो, पार्टी प्रेसिडेंटूय गेलो। सो वॉट कॅन MPD बी फायनली यूज फॉर? आता इफ यू लुक एट द अदर पोर्ट्स अक्रॉस द नेशन और अक्रॉस द वर्ल्ड, द मेजर पोर्ट्स आर यूज फॉर कार्गो, दीस बिग पोर्ट्स, एंड फॉर ट्युरिजम पर्पज। आता ट्युरिजम पर्पज जाल्यार म्हाजे हिसपान गोंयचो पोर्ट इज द बेस्ट लोकेशन पोर्ट फॉर ट्युरिजम पर्पज। हायवेचो प्रोजेक्ट हो सँक्शनूच जावना। This is only this phase which is. So it is there on paper. No, it is. I'll tell you. कि stakeholders want tourism minister replaced. 100%. You can ask anyone. Bring 5 people who will say they want him over there. Indirectly stakeholders जेन्ना आमचे कडेन येता आनी म्हणटा हें कितें चल्लां तुमचें इंडस्ट्री, तेन्ना आमकांय दुख्ख लागता। आमचे कडेन 30 आमदार आसतना 27 आमचे आनी 3 इंडिपेंडंट आनी चर्चिल विचील आमकां सपोर्ट करून तरी आमचे कडेन जर तर रिप्लेसमेंट जायना जाल्यार खंय तरी दुखाची गजाली। We know who are performing cabinet ministers, we know who are non-performing cabinet ministers. Do you think that there should be a reshuffle?
2012 आमी 21 जिखून येयले आनी आमचे कडेन नंबर आसले रिशफल करी जाल्यार कांयच प्रॉब्लम नासले. आयजूय आमचे कडेन नंबर आहा. सो रिशफल इज रिक्वायर्ड, ही इज द नीड ऑफ द आवर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीड्स टू टेक अ कॉल ऑन दॅट. पार्टी प्रेजिडेंटा कडेन कितें उलोवपाक जाय तें हांव उलयलां आनी कोर कमिटी कडेन कितें उलोवंक जाय तें हांव उलयल्लो आहा. ते डिसिजन तेंचे कडेन आहा. सो तुम्ही रिशफल सजेस्ट केला. युअर सजेस्टेड Yes. दॅट इन दीस इलेक्शन इयर जर पक्षाक बरी मतां पडपाक जाय जाल्यार कॅबिनेट आनी इफेक्टीव जावचें पडटलें. I have already suggested. The ball is in their court. I am also part of them. So it is up to them to decide what has to be done. Earlier also same thing was done. शिवोले दोट्टी खून, दोग जाण्टेल्यांक मारली. 64 वर्सांची मार्था लोबो आनी 62 वर्सांची वेरा लोबो दोगांकय घरांतच मारून उडयल्ली. दोगांय आंकवार. तांचे बरोबर पुतण्यो आनी ताची बायल आसताली. ते बायलेन एकल्याक आदाराक घेवन चुलत मांयक कोयत्यान मारल्यांत. दोगांय खंय तिका पिट्टाली. हणजूण पोलिसांनी खुनी रोविना लोबो, साथीदार सुभन राजाबल्ली दोगांकय उखल्ल्यांत. तांकां 7 दिसांचो पोलीस रिमांड दिला. After verification, it was found that there was grievous head injury to 2 women and they were found to be dead. Immediately investigation was started and teams were created under both the PIs, Suraj and Tushar, which was supervised by SDPO Gajanan, and we were not able to locate the wife of Julio, and her younger son. So immediately we started searching, and during the search we found the lady Rovina with one person called Subhan Rajballi, and we brought both of them for questioning. During questioning they confessed that they had planned the murder of the 2 women because there was some ongoing family dispute and they had some old issues going on. And we have recovered a koita, and we have also done forensic examination of the spot. Investigation is in the very initial stages. रस्त्यार पावर डिबेटीचे होर्डिंग लागले तरी दिल्ली आप आनी गोंयचो वीज मंत्री निलेश काब्रालाच्या पावर डिबेटीक मुहूर्तच मेळना. आपाचो दिल्लीचो राघव चड्डा निलेश काब्रालाची चॅलेंज घेवन आपूण 17 तारखेर गोंयांत पावता म्हणून सांगून मेकळो. मात काब्रालाची खंय कांयच हालचाल ना. काब्राल म्हणटा डिबेट जाल्यार दिल्लीच्या वीज मंत्र्या कडेनच. हेरांनी जाय जाल्यार अभ्यास करूंक गोंयांत येवचें. The Goa Power Minister a few days ago said that the Goa electricity model that is being practiced in Goa is much better than the Kejriwal electricity model that is being practiced in Delhi. He even went to the extent of saying that he is wanting to have a public debate on this issue, and he said that he is willing to sponsor the travel as well as boarding of lodging of anybody who wishes to come from Delhi to Goa. We readily accepted the challenge, and I informed Mr. Cabral that I will be coming for this debate. I told him that I will reach Goa on the 17th of November 2020, and I asked him that please let me know the venue as well as the time for this public debate. One is given to understand that the party high command of the Bharatiya Janata Party is not giving permission to Mr. Cabral, and Mr. Cabral seems to be running away. वीज मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा गोंयांत पावर मॅनेजमेंटाचो अभ्यास करपाक आपयला, डिबेटीक न्ही. He is coming tomorrow. He is welcome to my office to discuss anytime. I will be available till 8 o'clock and 9 o'clock in the evening in the office. He can walk in my office at the secretariat and ask me his whatever advice he wants, which I can give him on behalf of the government of Goa. आपाचे मनशांनी केल्ले की दिल्लीच्या सरकाराकडे गोंयच्या सरकारान शिकपाक जाय आनी तांकां जाय जाल्यार आमी तिकेट दिता. सो आमचे गोंयच्या सरकारा कडेन पयशे आसा तिकेट वचपाक म्हण हांवें सांगलेलें, आनी तांकां जाय गोंयचे आमी कशें पावर करता तर तुमी येवन गोंयचे शिकचें म्हण सांगलेलें. हांवें डिबेट म्हण केन्ना म्हणूं ना, पूण आतां जर ते म्हणटा डिबेट जाल्यार पावर मिनिस्टर कोण तरी MLA आनी जल वायस चॅरमॅन उलोवपाक
ते प्रोटोकॉल आम्ही सांभाळपाक जाय. सो he has asked for government to government level. So I am here to debate with the power minister of Delhi. He can come anytime and he is appointed time. Or if he wants me to come to Delhi also, I am ready to come. बिहारात 7वें फावट नितीश कुमार मुख्यमंत्री. राजभवनावर सोपूतविधी जालो. बीजेपीच्या दोगांच्या गळ्यांत उपमुख्यमंत्री पदाची माळ. तारकिशोर प्रसाद आणि रेणू देवीन उपमुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. आदलो उपमुख्यमंत्री सुशील मोदीक बीजेपीन कडेक काडला. सोपूतविधीक गृहमंत्री अमित शहा, बीजेपीचो अध्यक्ष नड्डा आशिल्लो. काँग्रेस राजदच्या फुडाऱ्यांनी सोपूत सुवाळ्याक तोंड सुद्दां दाखयलें ना. अमेरिकेचो मावळटो अध्यक्ष ट्रम्पाक निमाणे हार मान्य. बायडन बनवेगिरी करून जिखला. मतदानात गुड्डूला सावा कौल हडप केला म्हूण जळफळाटी ट्वीट मारून ट्रम्पाचें व्हायट हाऊस सोडपाचें शिनाल. 538 प्रतिनिधींचे अमेरिकी संसदेत डेमोक्रेट बायडनाक 306, ट्रम्पाक 232 सुवाती. बहुमत 270चे. ट्रम्प समर्थकांचो अमेरिकेत न्यूयॉर्क धरून कांय शारांनी हिंसाचार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा मुख्यमंत्र्यान बरें काम केल्ल्या पत्रकारांचो भोवमान केलो. सरकाराचेर टिका करपाचो लोकांक पुराय अधिकार आसा. राजकीय टिके आपलो केन्नाच आक्षेप ना. मात पत्रकारांनी बिझनेस, पर्यावरण, पर्यटना विशीं बरयतना गोंयची प्रतिमा इबाडपा सारकी पत्रकारिता करची न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचो मिडियाक सल्लो. तुम्ही पॉलिटिकल न्यूज कितेंय बरयात, म्हाका तितून चिंता ना. जी खरी आहा ती बरयात. तितून म्हाज्या कोणा कडेन रागणेय नासता. हांव केन्नाच कोणा कडेन तुवें हें कित्याकूच बरयलें काय म्हणून हांवें आयज पर्यंत आसूंक नासतलें. एकूय पत्रकार आसतना की जाका हांवें विचारलें तुवें हीच बातमी कित्याक हाडली किंवा हीच म्हाजेर टिका कित्याक केली, ना, इट इज युअर रायट. पण म्हाजें एकूच म्हणणें आसा, तुम्ही जेन्ना जेन्ना एनवायरमेंटाचेर बरयता, जेन्ना जेन्ना गोंयच्या टुरिजमाचेर बरयता, तेन्ना खरी गजाल बरयात. कारण ती मेसेज ही देशभर वता, विदेशात वता. आनी टुरिजमाच्या बाबतींत आमी मातशें सुद्दां जर चूक बरयलें जाल्यार तेजो मेजर लॉस हो स्टेटीक जाता. सरकाराक जाता म्हणण्या पेक्षा हांव म्हणटलो राज्याक जाता, राज्यांतल्या लोकांक जाता, राज्यांतल्या टुरिजम इंडस्ट्रीक जाता. त्या खातीर निदान एनवायरमेंट आनी टुरिजम आनी बिझनेस रिलेटेड एक्टिविटी ह्यो आमी ट्रान्सपरंटली बरोवच्यो, जेणे करून ऑलवेज आमी सगळे जाण गोंयकार आसा, आमच्या गोंयची इमेज कितल्या बऱ्या रितीत वयर वयतली हाचो विचार करून बरोवचो. हे पत्रकार भाव भयणां हे सुद्दां एक समाजाचो घटक आसा. म्हणून म्हाजें एक विचार आसा, म्हाजें एक स्वप्न आसा की फुडल्या वर्सा हो कार्यक्रम आमी एक खंयच्या तरी 3 स्टार हॉटेलांत करपाचो. आनी जे अवॉर्ड विनींग जे लोक आसता, पत्रकार आसता, तेंच्या फॅमिली, मिडियाच्या क्षेत्रांतले जे कार्य करतात तेंच्या फॅमिलीक घेवन एक प्रोग्राम आमी एक बऱ्या तरेन करया. ज्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्या आनी हू हॅव जस्ट क्रॉस 50 years, तांकां आमचे जे पेन्शन स्कीम आसा थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ती मातशी रिलॅक्स करून खंय तरी, कित्याक तांकां परत जर्नलिजमान येवपाची आनी संदी म्हाका दिसता परत मेळटली म्हणून. जर तांकां ते रिलॅक्स करून जर तांकां दे कॅन इमिजिएटली स्टार्ट द पेन्शन, तर ते एक इट विल बी एन एडेड एडवांटेज आनी तांकां खूब हेल्प जातलो. विलास मेथराचे केशीची सीबीआय चौकशी करची म्हूण पर्वरेचो आमदार मागता. काँग्रेस, बीजेपी, पर्वरे एकठांय जाल्यात. तांचो राजकीय सूर पळयल्यार गोंयच्या पुलिसांचेर विश्वास ना. उत्तर गोंयचो एसपी खंय राजकीय बॉसाक खूश करूंक सोदता. साल्वादोर मुंद पंचायतीच्या सरपंच पंचांनी कॅन्डल लायट रॅलीचो निशेध केलो. Candlelight march is being organized, as lot of Karyakartas told me, is between the two parties coming together and organizing a political march. आज जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, पुलीस काम करता, हांवें फाटीं म्हणिल्लें की पुलीस समज काम करता, सीएमा पेक्षा म्हाका एसपीचेर चड भरोसो आसा म्हणून. पण टुडे आय हॅव टू चेंज माय व्ह्यूज विथ द वे द एसपी नॉर्थ हॅज बीन ऑपरेटिंग. हे आयपीएस ऑफिसर गोंया येता, कदेल तापयतात, and they try to make things which can please their masters, that is this government and the chief minister. Investigation जावन जे accused आसा तांकां धरून जाय तो तांकां कायद्या प्रमाणे कठोर हे दिवपूच जाय शिक्षा. But at the same time, you cannot victimize somebody just because somebody is having a political affiliation. म्हाका तरी दिसता विलास मेहतर is an ideal case which should be taken by CBI. आज जे त्यांच्यानी कॅन्डल रॅली जी काढलेली, ही जर त्यांच्यानी पीसफुल रॅली जर काढलेली जाल्यार एक लोकांपर्यंत बरो संदेश वयतालो. पण हेंच्यांनी
जी भाषणां करून पंचायतीचेर आरोप केले, सरपंचाचेर आरोप केले, पंच मेंबराचेर आरोप केले, ऑनरेबल MLA श्री रोहन खंवटे यांचेर आरोप केले. हेतून सगळे एक दिसता की हे खंय तरी पॉलिटिकल इश्यू तयार करपाक सोदता. एक म्हयने उपरांत शिर्डी, पंढरपूर, अक्कलकोट, कोल्हापूरची अंबाई, बाळूमामाचें देवूळ, महाराष्ट्रांतली तीर्थाटनाची धर्मीक स्थळां उक्ती. 65 वर्सां वेले लोक, गुरवार बायलो, 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक एंट्री ना. महाराष्ट्राचे इगर्जींनी मात सध्या मिसां जावची ना. देवस्थानांनी डिस्टन्सिंग थारावन भाविकांक उबे रावंक मार्किंग केलां. देवळांनी भाविकांचो आंकडो थारायला. ऑनलायन पास सक्ती. जीत आरोलकार शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांक घेवन मगोत. मांद्रे स्कुला कडेन ताच्या पक्षप्रवेशाच्या सुवाळ्याची तयारी जाल्ली. पक्षप्रवेश सुवाळ्याक परमिशना वेल्यान वाद. कोविडाच्या नांवान डेप्युटी कलेक्टरान शक्ती प्रदर्शन आडायलें. कार्यकर्ते चाळवले. निमाणे जितान सुवाळ्याच्या सुवाती भायर देवळा मुखारच मोगोत एंट्री मारली. निमाणे खिणाक परवानगी न्हयकारली म्हूण मोगो वाले बेजार. आता 2 मिनिटांन असो बोर्ड बीजेपी करा, सगळी परमिशन घेऊन येतलो. प्रचार जाल्लेला सरकारी नोकर कित्याक म्हणटा तो अंदाधुंदी बघूया सत्ता कितली आहा ती फार पळय. इतली हिम्मत असाल ताका फुड्यान या म्हणून सांग. आम्ही 2 किलो फळांनी अर्धा पाव किलो गोळ घेऊन येऊना आपण आज परत गोंयांत हिटलरशाही आणि इमर्जन्सी चालू झाली अशी आमकां दिसपाक लागले. ते हक्कान आयल्या, मोगो पक्षाच्या प्रेमान आयल्या, जीत आरोलकाराच्या प्रेमान आज हे सगळे लोक हांगा आयिल्ले आसा. तांकां आपयलो गेले ना. हांव ह्या सरकाराचो निषेध व्यक्त करता. आज जरी मोगो पक्ष एक आमदारान आसा, येता त्या निवडणुकेक 2022च्या निवडणुकेक हे 21 करपाची जबाबदारी ही प्रत्येक नागरिकाच्या हातांत आसा. एनओसी टायप केली आमच्या भुरग्यांच्या फुड्यान, लॉयराच्या फुड्यान एनओसी टायप केली. दिता परमिशन म्हणून रावा, आपण जेवन येता म्हणून अर्जांक दिता तुमकां. 2:30 जाल्या प्रवीत जाल्यार राव, 15 मिनटां राव, 15 मिनटां राव, कोण 3:30 जाली आणि 3:45 दुसरी एक एनओसी टायप केले की आम्ही रिजेक्ट केल्या म्हणून आणि काडटाना हातीन दितात. त्याच टायमाचेर 2:15 सुमार हांगासर पुलीस फोर्स घालता. सो एनओसी आमची रिजेक्ट जावच्या पयलींच तेंच्यांनी स्टाफ घातलो हांगासर, पुलीस स्टाफ. सो हेचेर कळटा तांकां कसो भंय पडला तो. ह्यो भंय म्हाका दिसना, म्हाका एक सजमाना इतले कित्याक भिवंक जाय. हेंचो सरकारा सत्ता सगळ्या हांगाल्ल्या आमदारान आणि आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पेडण्याचो दोगांयनी मेळोन हे सगळे घोळ केल्लो की मोगो पक्ष ह्यो मांद्रे मतदारसंघानूच इलेक्ट जावन येवचो ना, पेडणे मतदारसंघानूय येतलो आणि पेडणे तालुक्यात मोगो पक्षाचो झेंडो परत वयर आसतलो. हे खेप गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताचे मीस आनी नोवेनां लोकांक उक्ती आसची ना. 24 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर मीस आनी नोवेनां चर्चीच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटली. कोविडाच्या परिस्थितींत रिस्क नाका म्हूण चर्चीन हो निर्णय घेतला. फेस्ताचे दिसा 3 डिसेंबराक दनपारां 2 ते रातचे 8 मेरेन फेस्ताचें खासा मीस लायव्ह आसतलें. गोरवांचो पाडवो जालो. गोरवां वर्सभर घराक अन्न पाणी दितात, शेत कसतात. तांची याद काडून लाडान पुजा करून 4 उणयो मायेन भरोवपाचो हो वर्साचो परबेचो दीस. पाडव्याक शेणाचो गोठो करपाची प्रथा. गोरवांक हार वडे दितात, नाल्लांची वळी बांदतात, वाटयांनी आंगार पिठाची नक्षी काडटात. पाडव्याक गोरवांची हेर दिसां परस चडच अपुरबाय.
हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.